सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस जावन येता. भोक्तीपणी ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात. तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सोत्या आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोठाय घेवन मुखार वचूंक, वो दुसरी वाट जिविताच्या गोडींतल्यान गुणगुणून पळून वचूंक. आयच्या सेवा धर्माक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मोजेशी येतात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बोल दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोळींक काळजीदारपणान फुडो करूंक. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लव बॉम्ब, लेट इट एक्सप्लोड, नॉट टू किल बट टू हील द ब्रोकन हार्ट्स. देव मोगाल आनी दयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच गोठायेन बोणकोणींत आसलेल्या भावा भयणीच्या निर्शेल्ल्या काळजाक आमचें मागणें त्यागां आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावं. आनी तांणी जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतोल्या कोश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कुरपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. हीच कल्पना मनान धरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी पातकी वळखून घेवन देवा लागीं आमचे चुकीचें बोगसणे मागुया. देवाची काकुती कुला मारून सगळी बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोडविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पद आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
विचाराया सर्ववेदार देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन नाचता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा उत्सर्गीय शांती ताच्या इष्ट संसारी सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढार आमची काकलूक कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गीय शांती ताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गीय शांती ताच्या इष्ट संसारी आमेन. प्रार्थूया सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडीशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेता आनी क्रास वट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलीच्या एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोताम झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशोवन ताणें म्हणलें सर्वेस्परा आतां पुरो म्हजो प्राण काड म्हज्या पुर्वजां परस हांव अदीक बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदाक न्हिदलो पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हळें उठ आनी खा. ताणें सोर भोंवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातरांचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदण पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक फावट परत आयलो आनी ताका हात लावन ताणें अशें म्हणलें उठ आनी खा कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे घोटायेन 40 दीस आनी 40 राती ओरेबाक देवाच्या दोंगरार
पावसोर तो चलून गेलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. परतून म्हणया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्परा हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवाडटा. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोनाक घालूंक तुमकां केदींच पडचें ना. धोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आखातांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोवती बेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरेंच भागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात. कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यात. सगळी उचांबळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दोयाळ आनी काकलुटवण जायात. क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां बक्षिली. तेच भाशेन तुमी एकामेकांक बक्षात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशी तुमी देवाचे अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय.
सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं जिवावा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या हांव स्वर्गार थांवन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर घुणघुणूंक लागलो ती म्हणटाली झुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय ताच्या आवय बापायक आमी अळकोनाव कितें हांव स्वर्गार थांवन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें तुमचेच मदीं फुतफुतू नाकात म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो ती सगळीं देवान शिकयलेली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याचें बरोवपांनी मेळटा जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवांतल्यान आयला ताणें मात बापाक देखला हांव तुमकां सोत सांगतां जो कोण विस्वास देवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी तीं मरून गेलीं पूण हो आसा स्वर्गार थांवन देंवलोलो उंडो कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना हांव स्वर्गार थांवन देंवलोलो जिवो उंडो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस तेन्ना जुदेवा मदीं वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ देव संदेशकारांनो आनी इश्टांनो आयज बणकोणीच्या वावराक भेटयल्लो आयतार आमी पाळटाव जरी तर आमी बणकोणींत वचत जाल्यार 3 तरेचे कैदी थंयसर आमकां दिश्टी पडटात पयले सुवातेर आसात जे आपल्याच गुन्यांवाक लागून थंयसर पावल्यात जावं चोऱ्यो करून क्रीम आदारून बलात्कार करून आनी कादी दुसरे तरेचे आसात ते निरपराधी दुसऱ्यांनी तांचे आरोप घालून बोगलाटां घालून तांकां थंयसर पावयल्यात पयले आसात अपराधी दुसरे आसात निरपराधी आनी तिसरे आसात स्वता पासत झुजपी जाणी वायटाचेर आपलो आवाज उबारलो अन्याय जाता थंयसर आपल्याचो ताळो तांणी गाजयलो सरकाराचेर आड ते झुजले आनी हाकाच लागून तांकां बणकोणींत पावयले स्वता पासत झुजपी म्हणटच आमच्यांनी म्हणूंक जायना जे बणकोणींत आसा तितले सगळेच वायट ना जायते जाण बरे आसा आनी हाकाच लागून हे आमच्या बाबा भयणांक भेट दिवंक आमचे गोंयचे देवस्थान कितें भाशेन ही प्रिजन मिनिस्ट्री आसा जी वचून तांकां भेट करतात तांची खबर घेतात तांच्या दुखांत वांटो घेवन तांच्या जिविताच्या
आठे विट्यांनी एकसुरपणान तांकां सांगात दितात आनी हे तरेन तांकां नव्या जिविताची नवी दिशा दिवंक वावुरतात. मोगाळ देव संदेशकारांनो आनी इश्टांनो, ह्या दिसांनी आमकां बणकणेची खबर जायती पत्रांचेर वाचूंक मेळटा आनी भोव करून फाटल्या वर्साक आनी ह्या दिसांनी जावं तरणाट्यांक जावं वाडलेल्यांक जावं जाणट्यांक कशे भाशेन बणकणींत घातल्यात ही खबर तुमी आयकल्या. थोडे बणकणींत पावले, थोडे पावच्या आदींच परत आयले. असोच फादर इस्टेन स्वामी हाची खबर बरी तुमी वाचल्या आनी आयकल्या आसतली. 84 वर्सांचो यादनीक जांचे पिरायेर पावलोलो. ताची भलायकी अस्कोद जाल्ली. हे परिस्थितीन ताका देश द्रोही टेररिस्ट म्हणून बणकणींत घातलो. कित्याक फादर इस्टेन स्वामी आदिवासी लोकांच्या हक्का पासत वावुरतालो. समाजांत घडलेल्या वायटाचेर निशेध मारतालो आनी हे पळोवंक जायना जावन ताचेर आरोप घातलो आनी ताका बणकणींत घातलो. ह्या वर्साक जुलयाचे 5 तारखेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. आनी तो बणकणींत आसतना आमी जाणात कशे भाशेन ताचे हाल केले. ताका पार्किन्सन जाल्लें, चलूंक जायनासलें, जेवूंक जायनासलें, उदक पिवंक जायनासलें. आपल्याक उदक पिवंक स्ट्रॉ ताणें मागलें, दिवंक ना अधिकाऱ्यांनी. ताका कोवीड जाली थंयसर, ताची बेपरवा केली. असले परिस्थितींत फादर इस्टेन स्वामी अशें म्हणटा, The caged bird can still sing. पिंजऱ्यांत आसलेल्या सुकण्याच्यान गावूं येता. आनी हेंच ताणें केलें. ताचे बरोबर आनी 16 जाण आसले, तांकांय तेच जेलींत घातले. एकामेकाक पळोवंक मेळोंक ना, पूण तांणी आपल्या जिविताची आशा सोडूंक ना. भोव करून फादर इस्टेन स्वामी इतलो कश्टवतालो, एकसुरपणान जियेतालो, निराश कसो जाल्लो, पूण आपल्याचो भावार्थ ताणें देवा वेलो उणो करूंक ना. त्या बणकणीच्या अधिकाऱ्यान ताका सोडलो जायत, पूण ताच्या बरोबर थंयसर आसले कैद्यांनी ताका सोडूंक ना. आनी तो म्हणटा तांणी आपल्याक आदार दिलो. समाजाच्या नदरे मुखार ते चोर, फटींग, किरमिदोर, पूण बणकणींत आसतना ह्याच भावांनी ताका आदार दिलो. जावं हाताक धरून चलून व्हरूंक, जेवण भरूंक आनी आदी. मोगाल बाबा बिनो फादर इस्टेन स्वामी इतलो बणकणींत कश्टतालो, मनाची बणकण तो भोगतालो, दुयेंसाची बणकण तो अनुभवतालो, पूण आपल्याचो भावार्थ देवाचे ताणें घोट सांबाळलो. कित्याक देवान ताका विचून काडलो आनी देव ताच्या सांगाता आसलो आनी मरो पासून देवान ताका आपल्याचो सांगात दिलो. जायती फावटी बेल एप्लाय केली, न्हय काडली, पूण तो बेजार जावंक ना. ह्या कश्टांतल्यान पासून तो देवाक खालती रावलो. दुसरे वाटेन आमकां खबर मेळटा एलिच्या प्रवाद्याची आयच्या पयल्या वाचपांत. देवान एलिच्या प्रवाद्याक विचून काडलो जेन्ना इस्रायल फोर्सां मारेकार काळांत आसली. आहाब राजा जेजेबेल इराणी लागीं लग्न जाल्लो
जी अनभावार्थी असली, खऱ्या देवाक मानिनासली. जेजेबेल राणी खुड्या देवाची पुजा करताली आनी तिची आयकून आहाब राजाय खुड्या देवाक बुजूंक लागलो. आनी असल्या वेळार एलिजा प्रवादी ताका सोजमायता. सर्वेस्पर देवाशी परत येवंक ताका उलो करता. हें पळोवन जेजेबेल राणी रागान भरून आपल्या प्रवाद्यांक तयार करता. 450 प्रवादी एलिजा लागीं झगडूंक आव्हान करून. आनी आमी तर राजांचें पुस्तक, पयलें पुस्तक तर वाचीत 18व्या आवेसनांत थंयसर आमकां मेळटा कशे भाशेन एलिजा प्रवादी हे आव्हानांक फुडो करता. आनी सगळ्या 450 प्रवाद्यांक मारून उडयता. हें पळोवन जेजेबेल राणी आनीक अदिकूच रागान भरता आनी म्हणटा 24 वरां भितर त्याच वळवळ्यांनी हांव एलिजाक नाटक करतली. आनी असल्या वेळार एलिजा भिवन कार्मेल दोंगर सोडून ओरेब दोंगरार वचपाची पड काडटा आनी वाटेर तो एके धोलींत वेता. भुकेल्लो थानेल्लो सगळोच निराशी कसो जाता. आपल्याचो जीव काडूंक देवा लागीं मागता. असल्या वेळार देव ताच्या एकसुरपणांत जितो बोणकोण भोगतालो एकसुरपणाची भिरांतीची ताका भेटता. भुकेल्ले ताचे जिणेक गरम गरम उंडे आनी तांदेल्ले ताचे जिणेक उदक दिवन दादोशी करता. एलिजा म्हणटा हांव बरो मनीस न्हय, हांव पातकी. पूण देवाची येवजण ताचे सवय वेगळी आसली. देव एलिजाक भेट करून आपल्या देवदूताक धाडून ताचो सांबाळ करता. आनी होच एलिजा 40 दीस आनी 40 राती अरण्यांत चल्ल्या उपरांत ओरेब दोंगरार पावता. मोगाल बाबा बिनो, देव आपणे विचून काडलेल्यांक केन्नाच साणिना हें सोत आमच्या मनांत आमी गोट रिगोवपाची गरज. आनी भोव करून तुमी देव संदेशकारां कशीं देवान तुमकां विचून काडल्यात आपल्याचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक जाल्यार मनान दवरात, देव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. जायते आडेबिडे त्रास कोश्ट येतले पूण देव तुमच्या बराबर आसतलो आनी आसाच हें सोत मनांत रिगोवपाची गरज. आयज मोगाल बाबा बिनो आमच्या जिवितांत भितर सरुया आनी आमकांच विचार करुया हांव कसली भोणकोण भोगता काय म्हज्या जिवितांत. गेल्या वर्साक आमी जाणात कोविड-19 ही पिडा भितर सोडली आनी आख्ख्या संवसारांत मनीसकूड एक भोणकोणींत कशी आसल्या भशेन जालें. पयशे आसुनूय पयशे मोडूंक मेळोंक ना, जेवण आसुनूय खावूंक सुसेग आसूंक ना, सगळीच एक भिरांत भितर सोडली. थोडी आपल्याच घरांत भोणकोण कशी जिवंक लागली. कोविड-19 हे पिडेक सांपडली ही भावा भयणां हाचो अनुभव सांगतली. आपल्याच घरांत एका कुडांत भितर रावप कितलें चुरचुऱ्याचें आनी मिरमिऱ्याचें जिवीत. मनाची परिस्थिती कितली वायट जाता. सगळीं आसात घरांत पूण उलोवंक मेळना, पळोवंक मेळना, जेवण दाराशी दोतात वेतात. कित्याक भिवून दुयेंसाची भोणकोण जायते जाणांनी भोगल्या. थोडी ही भोणकोण भोगता आसतना संवसार सोडून गेली, थोड्यांनी हे भोणकोणींतली भायर सोडली. दुसरे तरेच्यो भोणकोण्यो आमच्या जिवितांत आसात. हाची खबर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्या. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता
कसली बणकोण सांगता? उत्साहबळाची बणकोण, रागाची बणकोण, क्रोधाची बणकोण, चाळयो करपाची बणकोण आनी सगळे तरेचे खोटेपणाची बणकोण ह्या आमच्या जिवितांत आसात त्यो सोडूंक आयज बागेंत पावलो आमकां उगडास करता. आयज जायतीं बाबा भयणां आसात चाळयो करपाची बणकोणीत आसात. ताका एक संवय जाल्या चाळयो करपाची दुसऱ्याच्यो, आपुणूय ते बणकोणीत रावतात आनी दुसऱ्यांकूय घालतात. रागाची बणकोण, राग घेवन रावतात कितलीं वर्सां. नाटकायची बणकोण कितलीं वर्सां रावतात. त्या संवय जाता. असली बणकोणींतली भायर सरून दुसऱ्याचो मोग करतली मनशां जावंक आयज बागेंत पावलो आमकां उगडास करता. आनी हें आमी करतले जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवपाची गरज. हे बणकोणींतली आमी तर भायर सरतले जाल्यार फकत जेजूनूच आमकां सुटका दिवं येता. कित्याक जेजू जिविताचो उंडो. आनी तो जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका खाता ताका सासणांक जिवीत मेळटलें. आयज म्हज्या जिवितांत जेजूक येवकार आसा काय? प्रकाशाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, हो पळय हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आनी दारार मारता. जो कोण म्हाका आपलें दार उगडटा ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताचे बरोबर जेवतलो. सगळीच खुशालकाय थंयसर आसतली. मोगाळ बाबा भयणो, जेन्ना आमी जिविताची बणकोण भोगता तेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दितात काय? ओ नाका सायबा म्हणून आमी पोळ काडून सोरोप येतात काय? फजळपण येतात काय? थोडी बरी जीव दिवपा ताळ्यो पासून आमी घेवन येता. आयज जेजू म्हणटा म्हजेर विस्वास दवरात, हांव जिविताचो उंडो, तुमकां सासणांक जिवीत मेळटलें. तर ह्याच जेजूचेर आमचो बाबार दवरुया. फादर स्टेन स्वामीची देख घेवया आनी आमच्या जिवितांत कसल्यो बणकोण येतात तेन्ना त्याच देवाचेर आमचो भावार्थ आमी ओकण करून 2 दिसा आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालून देवाची संदेशकारां, ओकण भावार्थाची संदेशकारां आनी भाव भयणां आमी जावंक आमकां बापाची कृपा मागता आसतना जे कोणेच बणकोणीत आसात त्या बाबा भयणां पासत आमी मागुया. बणकोणीत आसप म्हळ्यार कितें ती थिनसाणात. तर तांणी आपल्याची चूक ओळखून घेवन निरपराधी आसा तांणी अज्ञापणान सोसून आनी बेगीनूच तांकांय सुटका जावंक तांचे पासत ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. एकाच देवाचे सोत मानून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सोत मानता देवा, सोत पळवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझ्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरयता आनी जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोत पळवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयंत्रान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार काय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिणाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नांक आनी आडकोलींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार
तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बाबार दवरूंक बापा लागीं मागुया. Donia deva akancho talo mukti padan hatavlo. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारनीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. Donia deva akancho talo mukti padan hatavlo. जेन्ना एका मनशाक बंदखण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून तांणी आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Donia deva akancho talo mukti padan hatavlo. बोंडखोनींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन खावतीकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. Donia deva akancho talo mukti padan hatavlo. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ह्या वेळार की आमची मागणी आमी तुका आबारल्यांत दोयेन तूं आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Wywycierunia sobie amci kołca volta sukanin duk soram gele Jezu duka betoita sukanin duk soram gele Jezu duka betoita utkacha temia vori amka dusha gerokta kusache tuche vori Jezu monsha karona kusache tuche vori Jezu monsha karona. म्हज्या बाबा भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्पद ह्या बापाक मानता तें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुठा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. विचून कालोली खोळी याज्ञिकी राजकूड पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरसां आमी सांगूंक पावल्या. सर थंय आतां तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Nobarazo, solves fortum, povit, 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 Nobarazo, solves fortum, solani, sosar balla, Tuja svoj Boha, usorgi, Tyka Sorves foracim navi eta taka बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. साव ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश मरोन सुसूंक बेच्चे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळे. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavataco guce porgočuja. Tuže moronami soborom dał, Tuže ponoživon porami porgotał, Tuža eniakami odwekał. Papa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजविताचो उंडो आनी सडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे कृतुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सदरी मेल्यांत ती आमच्या बाबा भुनीची काकलूत कर. तांकां तुजे सगळ्या मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे पळसुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आयच्या दिसाक आपलो चल दीस मानयतल्यांची पिडयेंत कश्टतल्यांची बोणकोणींत आसतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बायक्योत झुजे तुजो पोती बागीवंदर नुता आनी सर्फ काडी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. वगाड दिवस निश्कानो आनी इश्टानो आयज मनीस जायत्या भासांची बोणकोण भोगता. दुनियासात मनाची बोणकोण भोगतात. निराशपणांची येतात. ताचे लागीं उलयतलो कोण वचना. एकसुरपणांची येतात. तुणी काळजाची बोणकोण भोगतात. जावं एक मोगाक लागून जो कसल्या कारणाक लागून ताच्या काळजाक घावे जाल्यात. तांकां पयस आयलांत. दुनियासात आत्म्याची बोणकोण भोगतात. देव नासल्या भाशेन जियेतात. आपल्याच फातयेन दुनियासात कुडीची बोणकोण. जशें हांवें सुरवातेक सांगलां अपराधी निरपराधी स्वता पासत झुजपी तरी असल्या बाबा भयणाचो उगडास करुया. देवान तांकां हे बोणकोणींतली सुटका फावो करूंक आनी तांणी आपल्या जिविताचें दोर मारून जेजूचेर आपल्याचो विस्वास धरूंक तांकां आनी आमकां सगल्यांक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान त्याच बापाची कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शांत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकां निश्टय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटिली आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाचो पूत जिविताचो उंडो ह्या वेळार जेजू घेवंक तयार जाल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे आमी तुमी कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा.
तुजे सोरशिलो पडसरून केनीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. मोगाल बापा, तुवें संस्कारालो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसां बुधवार फ्रांसीस सेवियर फेर्नांदीस म्हयन्याचो उगडास नायकावाडो इस्ट 8 वरांचेर. सोनवार मारिया विक्टोरिया पिंटो म्हयन्याचो उगडास पेरेरा वाडो किटला 8 वरांचेर. आमचे फिरगोचेंत कोवीड केसीस उण्यो जालोल्यान आनी सरकारान 15 लोकांक धर्मीक रितींनी भाग घेवंक परवानगी दिलोल्यान भावार्थ्यांक मिसांत वांटो घेवंक आमची इगोर्ज आमी उक्ती केल्या. सुमाराच्या दिसांनी 7 आनी 8 वरार अशें 2 मिसां जाल्यार आयतारा दिसाक 6:30 8 आनी 3:30 वाजता अशीं 3 मिसां जातलीं. दर दिसा मिसांत भाग घेतले समुदाय व जोमे आमी मार्कार केल्ले आसात. मिसार भावार्थाचो आंकडो थारावलेले परस सुबेज जायना जावच्याक त्या त्या वाड्याच्या व जोम्याच्या वांगड्यांनी इगोर्जेच्या ऑफिसांत आदी फुडेंच नांव दिवचें म्हूण आमी विनंती करता.
मिसांत भाग घेवंक सोदल्यांनी कोवीड प्रोटोकॉल्स जशे मास्क घालपाचें, हात सॅनिटायज करपाचे आनी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाचे नेम सांबाळचे. परिस्थिती बरी वा वायट जाता त्या प्रमाणे फुडले थाराव आमी घेतले. येता त्या इतरा दिसाक म्हणजे ऑगस्टाचे 15 पवित्र सभा भगिवंत आंकवार मारयेच्या सर्गाभरणाची दबाची परब समारंभता. त्याच दिसा आमच्या देशाचो 75वो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता. ह्या दोनूय देण्या पासत त्या दिसाच्या मिसार आमी देवाक आर्गां दिवया आनी सायबांचे मजतीन खरे स्वतंत्रतायेची फळां देशाच्या सगळ्या नागरिकांक पावो म्हूण मागुया. सप्टेंबराचे 8 आमी सायबिणमांच्या जल्माची परब समारंभता. हे परबेक तयारी कशी ऑगस्टाचे 30 तावन नोवेनां सुरू जातात. नोवेनांची इंतेसांवां भेटोवंक सोदतात आनी इगोजेच्या ऑफिसांत दिवची. तुमकां सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवंडेता आनी मागता. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पर देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात अखंड भावार्थाची संदेशकारां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाव कावचा. देवा शांतीन भायर सरून घरा येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एकाच स्थानार आमच्या देवा कुशाकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाव कावचा. देवा शांतीन भायर सरून